एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो भोवतीस, एकलोच आमचो देवा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बारपासान सगळीं एकूच आमच्या आमकां भोंवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो भोवतीस, एकलोच आमचो देवा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां जेजू कृपा देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून कॅनट आनी सिंथिया सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. दुसरें तेसो आमी भेटयता जुआनिता वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयतात. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज तावन आमच्या फिरगोजेन सायबिणीची भेट गोराब्यांनी सुरू जाता. तांचे ज्या घरांनी आयज सायबीण मांयची भेट वेतली त्या सगळ्या गोराब्यां पासत मागुया. नाकेली कॅविन रॉड्रिगीस, इग्रेजा पुष्पा रोजी फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली, लेक्टर मस्करेनस, माटवें दाबोली कामिलो आब्रांचीस, आल्त दाबोली जॉन डिक्रूज, देवसा पिकेन कॅविन, आल्त दाबोली फ्रांसीस वाज ह्या घरांनी आयज सायबिणीची भेट जाता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता अशें जेजू आज आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत दिसपटी बरें झाड आमी जावंक ह्या रुखाक आमी बरे तरेन फळां दिवंक जेजू दिसपटी आमकां आपल्या उतरांतल्यान आमकां जागयता. तर आमी फावो तीं फळां आमच्या जिवितांत दिवंक आनी सुर्गीच्या राज्या खातीर वावरूंक ह्या मिसांत खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटा. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिसता. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक.
बागेवन पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भावा भयणीनो, कुड्ड्या देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां अकोल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमी चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घेतला त्या आशिर्वादाचे पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाताव, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेताव. कुल्ले पोरमोणे इस्रायल पोजेचेर नदर मारात. योदनाच्या बोलयाचे कातात तीं वेदीच्या संबंदांत भितर सरोनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलोल्या काणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्ड्या देवाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण. ना की ना, पूण म्हजो अर्थ असो, जे ओनभावाती भेटयतात ते देंवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचाराच्या संबंदांत भितर सरलेलीं म्हाका नाकात. तुमी देंवचाराची भागीदारां जाल्लीं म्हाका नाकात. सोम्याच्या पिवोन पात्रांतले आनी देंवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बरोबर पिवोंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आनी देंवचाराच्या मेजार बरोबर तुमच्यान बसूंक जायना. आमी सोम्याक चाळोवंक सोदतात कितें? देवाचें उतर हें, देवाचे बरोबकार. जाबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. परतून म्हणया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सर्वणेचें पात्र उबारतलो. जाबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे मोजार सगळे तुजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जाबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतांव सर्वेस्परा. उद्गार. जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्यो आनी ताचें सवें तिकान करतल्यो. जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दिवचें ना,
न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरीक आंजिरां जाल्ली आनी सोरांट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खोडपाचेर बुन्याद मारली. हांव वर आयलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें घोट बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांवर येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घोट्टान ताचेर जालें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणण्यो तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरोवन कांय बरीं उतरां म्हणटा. आमी जरूय जायतीं तरी एकूच कूड आमी जाता, कित्याक आमी सगळीं त्याच उंड्यांत वांटो घेता. म्हणटकूच वय जाल्यार वय, ना की ना अशें आमचो जायते पावटी अर्थ जावंक जाय जिविताचो. म्हणटकूच ज्या अनबावार्थीक आमी भेटयता त्या देवचाराक आमी भेटयता आनी न्हय देवाक. म्हणटकूच आमच्या जिवितांत आमी जें कितें बरें करता ताचो बरो फळ येतलो. आमी जें कितें वायट करता ताचो आमकां वायट परिणाम जातलो म्हूण आज भाग्यून पावलो पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करता. आनी म्हणटा आमी सगळीं सोम्याचे पिवण पात्रांतलें आनी देवचाराचे पात्रांतलें बरोबर आमच्यान पिवंक जायना. देवाक जाल्यार देवाक आमी नमस्कार करतल्यो आनी वायटाक जाल्यार वायटाक आमी फुडो करतल्यो. म्हणटूच बरें झाड आसा तें बरीं फळां दिता, वायट आसा तें वायट फळां दिता अशें जेसूय आमकां उगडास करता. आनी हाका लागून जेसू आमकां शिडकायता आनी म्हणटा तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हणीत आसा, पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात, कित्याक उपकारत. म्हणटकूच तो म्हणटा घर आमी गोट खडपार बांदता तशें आमचे हो भावार्थ आमी गोट धरूंक जाय. जायते फावटी वादळ आवर येता आनी आमचो भावार्थ पलको तर आसीत, हलको भावार्थ तर आमकां आसत जाल्यार जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो आमचो भावार्थ सोडूंक पावता, दुबावता आनी देवाचेर कोलपता. पूण जेसू आज आमकां म्हणटा गोट भावार्थाची मनशां गोट बुन्यादीचेर आपलें घर बांदता. कितलें वादळ आवर आयलें जाल्यार पुत्यान तें हालोना आनी मोडना. आमच्या जिवितांत गोट खडपार बांदलेलो भावार्थ आमकां त्याच जेजू क्रिस्तान दिला. भावार्था वरवीं बावतिस्मा वरवीं आमकां भावार्थाचे नमुणे केल्यात. दर दिसाक आमच्या जिवितांत आमी अदीक अखंड आनी अखंड वस्तू आसात त्यो आमी आपणाव. आमच्या जिवितांत अखंड परिस्थितींनी पोत्यान आमी भाव भयणीनो थीर रावूं. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां दुसरो हुस्कायता, आमकां दुसरो नाडटा, आमकां दुसरो पातकान घालता तेन्ना आमी थीर भावार्थ धरूं. आनी जेन्ना जेसू आमकां ही उतरां म्हणटा बरें झाड आसा तें बरीं फळां दितलीं, तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेंपण जें आपणायलां आमी, ओत्मीक वाटेन जी ग्रेसकाय पुंजायल्या ती दुसऱ्याक आमी दाखोड करूंक गरज. हो भयण आयच्या दिसाक सुर्गीच्या राज्या खातीर आमी वावुरता तेन्ना अखंड ह्या घरा भाशेन आमी जावया. आमचो भावार्थ अखंड जावं दी. थीर त्याच देवाचेर पातयेवन आमी रावया. बरीं फळां आमी दिवंक प्रयत्न करुया. तेन्नाच की सुर्गीचें दायज आमकां फावो जातली. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेवया C18 पेज नंबर 36. C18. याज्ञिक समर्पिता
आमची मनां समर्पुया आत्मीक गुंडो तयार करता कासाय आमची तयार करया यात्मीक दाकारोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोवया क्रिस्तानो कोतो कोतिता पियोगामी याती साम्या सुर्गीचे वन तयार जातले भुतान मारून लागीं सोरया क्रिस्तानो कोत पिवून जातले आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी हे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसोको आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सुद्दां आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणे आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान उंचरगी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सय उंचरगी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीत वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातक्यांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसारी संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत स्वितरे आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, कार्दियल फेरांव आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवोंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय विसरलेल्यांची दया करून आमी मागतांव. आयचे दिसा सिंथिया, कॅनेट आनी जुआनीत आपलो वाडदीस समोरमता तांचे खातीर आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरनुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकें, आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्ते आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलूत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचे दिसगा जिखुचे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासवूट चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या शेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका बोलाकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. ताच्या जिवान आमी जिवी, जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी, दाखवेल आयल्या म्हज्या बापान. ती सांबाळटा माये मोगान, ओदीक फोडवोन खंयच्या मनान फाटे बेंटा गोचे मापान. जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी, जेजू दाखवेल आमी फाटे. ताच्या जिवान आमी जिवी, हांव ती दाखवेल तुमी फाटे. मोजे सवे
Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवान आम्ही जिवी Jesu दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवान आम्ही जिवी प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93 F16 मिसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता शांती घरात सोर्गी कृपा आमचे देव Slave